नमस्कार. प्रुडंट मिडियाचे खबराचित्रांक तुमकां येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. 10,70,000 कोटीच्या कोळशाच्या खणीच्या कथीत लीज स्कॅमात संसद आणि प्रधानमंत्र्याचे कचेरीत खवळदळ. स्कॅमाच्यो खांद्यो गोंया मेरेन पावपाची शक्यताय. 2008 गोंय सरकारान छत्तीसगडात घेतिल्ली कोळशाची खण. वाडयिल्ली रेल्वे तिकीट नवो केंद्रीय रेल्वे मंत्री मुकुल रॉयान घेतली फाटी. संसदेत घोषणा. तृणमुलाची मुखेली ममता बॅनर्जीन बोवाळ घाल्ल्यान मंत्री त्रिवेदीक देंवयलो. दरवाड घेतली फाटी. मडगांवच्या गोमंत विद्यानिकेतनाचे अध्यक्ष आणि उद्देजक अशोक गोविंद कारे संवसाराक अंतरले. मडगांव मसणभुंयेत निमणे संस्कार. नामनेचे तियात्रीस रॅमी कुलासो संवसाराक अंतरले. बरोवपी दिग्दर्शक आणि गावपी म्हणून रॅमीची तियात्र माचयेचेर नामना. इस्रायली ड्रग पेडलर अटालाक म्हापशेचे NDPS कोर्टान दिलो जामीन. अटाला आशिल्लो CBIच्या कस्टडींत. 50,000 रुपयांची शुअर्टी. एकल्याची हमी घेऊन अटालाची सोमारा सुटका. आणि खेळा मळार खेळा धोरण आणि खेळा मार्काचे कोफुसांव सुटिल्ल्यान जमा. खेळा मार्क सगळ्या विशयांक एकसारखे वांटून घालपाचो शिक्षण मंडळाचो निर्णय. उदेते खेळगड्याचो हुस्को सुटलो. खबरो विस्तारान. CAGन उक्ताडार हाडिल्ल्या 10,70,000 कोटींच्या कोळशाच्या खणीच्या कथीत लीज स्कॅमान सध्या संसदेत आणि प्रधानमंत्र्याचे कचेरीत खवदळ घाला. ह्या स्कॅमाच्यो खांद्यो गोंया मेरेनय पाविल्ले आसपाची शक्यताय न्हयकारू नज. नोव्हेंबर 2008 गोयच्या IDC वरवीं एका पॉवर डेव्हलपर कंपनीच्या नांवार केल्ले छत्तीसगडांतले कोळशाच्या खणीचो वेव्हार आता उक्ताडार येवंक शकता. पळया तो रिपोर्ट. कॅग अहवालाचो हवालो दिवन टायम्स ऑफ इंडियान दिल्ल्या खबरेक लागून बिरेस्तारा लोकसभेत बरोच बोवाळ जालो. 2004 ते 2009 मदीं केंद्र सरकार आनी कोळसो मंत्रालयान पावणी घालिनासतना 155 कोळसो खणीक परमिशन दिलें. ताका लागून 10.67 लाख कोटींचो घुसपागोंदळ जाला अशें ह्या रिपोर्टांत म्हळां. प्रायव्हेट कंपनी आनी भौशीक वाठारांतल्या मेळून सुमार 100 आस्थापनांक ह्यो खणी दिल्यात. 2G स्कॅमात सरकाराक जें लुकसाण जालां ताचे परस 6 पटीन चड लुकसाण कोळसो खणी स्कॅमात जालां अशें हो रिपोर्ट म्हणटा. छत्तीसगड राज्यांत गोंय सरकाराक दिल्ल्या कोळसो खणीचो ह्या स्कॅमात आस्पाव आसूं येता. हे पळयात. छत्तीसगड राज्यांतली पेलमा सेक्टर 3 ह्या कोळशाची खाण केंद्रीय कोळसो मंत्रालयान गोंय सरकारच्या IDC ह्या आस्थापनाक दिली. IDCन ही खण छत्तीसगडांतल्या KSK एनर्जी व्हेंचर्स ह्या वीज तयार करपी कंपनीक दिली. केंद्र सरकारचो कोळसो मंत्रालयाचो वेबसायट म्हणटा त्या प्रमाण 12 नोव्हेंबर 2008 ह्या दिसा IDCक ही खण दिल्या. आनी आतां हें पळयात. कोळशाची ही खण KSK पॉवर डेव्हलपर्साक दिवपाचो प्रस्ताव अर्थ खात्यान 26 नोव्हेंबर 2008 ह्या दिसा सरकाराक धाडिल्लो. हाचो अर्थ कितें? अर्थ खात्याच्या सचिवा लागीं मान्यताये खातीर प्रस्ताव येवचे पयलींच 14 दीस आदींच केंद्रीय कोळसो खात्यान IDCक ही खण दिली हें स्पश्ट जाता. KSK पॉवर डेव्हलपर्साक ही खण दिवपाच्या प्रस्तावाक गोंय मंत्रिमंडळाची निमणी मान्यताय दिवचे पयलीं अर्थ खात्यान जायते प्रस्न उपस्थित केल्ले. गोंय सरकाराचें अर्थ खातें म्हणटा कोळसो खणी विशीं सकयल दिल्ल्या गजाली विशीं कांयच खबर ना. खणीची सुवात, खण वाठार, जिल्लो, राज्य, कोळसो खणीत कितलो माल आसा, कोळसो खणपाची पद्दत, काम चालू केलां की ना, कोळशाचो दर्जो, खंयच्या दर्जाचो कोळसो मेळटलो, कोळसो खणपाक येवपी खर्च, जमनीची म्हायती, कितलें रान आसा, कसलें रान आसा, वर्साक कितलो कोळसो मेळूं येता. IDCक ही कोळसो खण दिल्या हें अर्थ खात्याक खबर आशिल्लें काय ह्या विशीं अर्थ खात्याक काळखांत दवरिल्ले. कोळसो खणीची सायज, कोळसो काडपाची पद्दत, उत्पादनाची तांक, वीज तयार करपी प्रकल्पाची तांक ह्या सगळ्या गजालींचेर अर्थीक पॅरामिटर बदलूं येतात.
गोंयाक खण मेळ्ळ्या उपरांतूच अर्थीक बीड तयार करूं येता. हो नोट पळयल्यार आयडीसीक ही खण ह्या आदींच दिल्या ही गजाल अर्थ खात्याक खबर नाशिल्ली अशें दिसता. केएसके डेव्हलपर्स आयडीसीन ज्या पद्दतीन ही खण दिली तें पळयल्यार जायते प्रश्न उप्रासतात. कोळशाची खण आयडीसीच्या ताब्यांत आसा हें अर्थ खात्याक कित्याक सांगूंक ना? हें डील करपा खातीर केंद्रीय कोळसो मंत्रालयाचो दबाव आशिल्लो? केएसकेक खण दिवचे पयलीं त्या खणींत कितलो कोळसो आसा हाचो अभ्यास कित्याक करूंक ना? हो अभ्यास केल्लो जाल्यार ती म्हायती अर्थ खात्याक कित्याक दिवंक ना? गोंयाक मेळिल्ल्या खणीची कितली क्षमता आसा? थंय कितलो कोळसो आसा? कितली वीज तयार केल्या? लायटींतल्यान कितलो पयसो मेळ्ळा? आयडीसीन वीज प्रकल्पाक कितलो कोळसो दिवपाचो हें कशें थारायल्लें? गोंय सरकाराचें अर्थीक हित कोणें पळयलें? वीज तयार करपी आनी गोंय सरकारा मदीं लायट कशी वांटून घेतल्या? ह्या सगळ्या प्रस्नांच्यो जापो आयडीसी, उद्देग खातें आनी आदल्या गोंय सरकारान दिवच्यो पडटल्यो. हो अहवाल अजून तयार जावंक ना. सध्या ताचो मसुदो तयार केला अशें कंट्रोलर आनी ऑडिटर जनरलान बिरेस्तारा प्रधानमंत्री कार्यालयाक सांगलें. वेगवेगळ्या गजालींचेर सध्या भासाभास चालू आसा. सध्या तयार जाला ताका प्री फायनल ड्राफ्ट म्हणूंक जायना अशें म्हळां. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. नवो केंद्रीय रेल्वे मंत्री मुकुल रॉयान रेल्वेचे तिकेटीची बिरेस्तारा फाटीं घेतली वाड. फाटले रेल्वे मंत्री दिनेश त्रिवेदीन रेल्वेचे तिकेटीची दर वाड करपाचो प्रस्ताव घाल्लो. हाका लागून संसदेत बरोच बोवाळ जावन त्रिवेदीक मंत्रीपद सोडचें पडलें. आतां मुकुल रॉय म्हणटा दरवाड रद्द केल्ल्यान आम आदमीक थाकाय मेळटली. आदलो केंद्रीय रेल्वे मंत्री दिनेश त्रिवेदीन रेल्वे अर्थसंकल्प मांडटना वाडयल्ले तिकेटीचे दर नवो रेल्वे मंत्री मुकुल रॉयान बिरेस्ताराच्या अधिवेशनात फाटीं घेतले. रॉयान स्लीपर, उपनागरी, एसी चेअर आनी एसी 3 टायर विभागाची तिकेट दरवाड फाटीं घेतल्या. आदलो रेल्वे मंत्री दिनेश त्रिवेदीन तिकेट दरांत वाड घोशीत केल्ल्यान संसदेत बरोच बोवाळ पडिल्लो. उपरांत तृणमुलाची अध्यक्ष ममता बॅनर्जीन दर वाडीवेल्यान बोवाळ घालो आनी आपल्याच पक्षाचो रेल्वे मंत्री त्रिवेदीक मंत्रीपदावेल्यान देंवोवंक लायलो. नवो तृणमुलाचो नवो रेल्वे मंत्री मुकुल रॉयान संसदेत घोशणा करून ही दर वाड परत देंवयली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. मडगांवच्या गोमंत विद्यानिकेतनाचे अध्यक्ष आनी उद्देजक अशोक गोविंद कारे बिरेस्तारा संवसाराक अंतरले. ते 72 वर्सांचे आशिल्ले. सांजे तांचे कुडीर मडगांव मसणभुंयेंत निमणे संस्कार जाले. तांचे फाटल्यान तांची घरकान्न आनी 2 पूत आसात. क्लीन बिझनेसमॅन ताणें धंदो सदांच आपूण आपली फॅमिली हाजे भितर लोकांक त्रास दिनासतना आपलो धंदो करून काडलो. तो गोमंत विद्या निकेतनाचो प्रेसिडेंट 9 वर्सां आसा. आज 100 वर्सां जाता आतां, पूण ह्या 100 वर्सांतली 9 वर्सांत ताचो खूब मोठो हात आसा. स्वर्गीय बावेजी कारे एक बऱ्यांतलो बरो मनीस, एक बरो इंडस्ट्रियलिस्ट आनी त्याच परी काळीज आसलेलो मनीस. तांची इच्छा आशिल्ली गोमंत विद्यानिकेतन संस्थेचो आतां शताब्दी समारोह शुक्रार, शेनवार, आयतार अशे 3 दीस आसा. तो पळोवपाची तांची खूब इच्छा आशिल्ली. ती इच्छा फलद्रूप जावपाक पावली ना. तांकां आर्गां ओंपपा खातीर शुक्राराक जो सांस्कृतीक कार्यक्रम आमी आयोजीत केल्लो तो आमी रद्द केला. पूण संस्थेचे शताब्दी महोत्सवाचे जे शेनवार आनी आयतार जे प्रोग्राम आसात ते रवींद्र भवनांत जातले. तागेली शांत वृत्ती, कसलेय तो कोणा कडेन वाद घेतलो ना ताणें, आनी अत्यंत कामसूपणान ताणें काम करतालो ह्या संस्थेक. ह्या संस्थे आसतनाच ताणें मराठी विज्ञान परिशद गोवा विभाग ही संस्थाय आमी स्थापन केली. ताजो तो ऑटोमॅटीक अध्यक्ष जालो. तेय तातूंत पळयलें हांवें. तागेली जरी ओढ अध्यात्मा कडेन थोडीशी आशिल्ली तरी विज्ञान परिशदेचें काम करता आसतना तें तो बाजू दवरतालो. ताणें चिन्मय मिशनाक खूब काम केलां. फिजिकली काम केलां, फायनान्शियली काम केलां. ते सगळे दृश्टीन ताणें चिन्मय मिशनाक भरपूर ताणें हेल्प केला. आनी काही लोकांक लागून आज चिन्मय मिशन मडगांवांत आनी गोंयांत आमकां दिश्टी पडटा. तातूंत अशोक कार्याचो एक व्हडलो सहभाग आसा. अशोक हो आमच्या फॅमिलींतलो सगळ्यांत ल्हान भाव. आमी 6 जाण. आनी तो सगळ्यांत पयलीं आमकां सोडून वतलो अशें दिसूं नासलें. पूण ही हॅड ए व्हेरी बॅड इलनेस आनी ही बोर्ड विथ लॉट ऑफ पेशन्स
आय हॅव नॉट नेवर सीन सच ए पर्सन एक दीस कसलेंच हें केलें ना कंप्लेंट केली ना. नामनेचे तियात्रीस रॅमी कुलासो बिरेस्तारा अंतरले. मडगांवच्या एका हॉस्पिटलांत तांकां मरण आयलें. बरोवपी दिग्दर्शक आनी गावपी म्हणून रॅमीन नामना मेळिल्ली. तांचे फाटल्यान तांची घरकान्न आनी 3 धुवो आसात. देवान रोचलेली रोचना आमी संवसारान जियेता. संवसारी सूख भोगूंक आमी सोगले आशेता. तो बरो ना आतां तर 1-2 वर्स जालीं ताका मातशी मेमरी लॉस जालेली आनी ताका लागून तो ट्रिटमेंट करतालो आनी हांव दिसान तो मातसो चड जालो हेचे केले आनी ताका लागून तो रेस्पिरेटरी फेल्यूर जावन मेलो. केन्ना जालें? कितें मेलो केन्ना गेलो? काल तारीख कितली आयज जालें 22 तारखेक आनी चड तेजे 21 तारखेक जालें एकदम चड जालें. हांवें इंटेन्सीव युनीट हाडलेलो आनी 22 तारखेक तो मेलो. 3 सकाळची 3:50. So we have lost a guiding person to our culture and a great artist, a great actor, a great singer. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.